प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या पयल्या नोवेनात वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानिवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनी परगोटणार हो पयल्या नोवेनाचो विशय. मानिवंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वरगुणांत जागृत रावन ती दुसऱ्यांच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली. पवित्र सभा सैमातूच मिशनांत जशे परी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच परी जेजू आमकां म्हणजे आपले सोबेक पाठयता. हें आमचें मुळावें आपोवणें आमी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज. जरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वरगुणां प्रमाणें आमकां वेगवेगळीं कार्य आसात, तरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता. पवित्र सभेचे जिवे आनी खरे सांदे कशे सहभागेलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागेली जावुया. मिसाची इतेसावा. फामिलीक बरी भलायकी मागता जोकी फेर्नांडीस नावेली थावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता फ्रेडी आनी एनी ट्रावासो केपें थावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता अंजलिना आनी आल्फ्रेड मेंडीस गोवा वेल्या. सगळीं उबी रावुया. एकठांय जाऊया, सगळीं आमी रागी सोडया. दुनिया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो ताका जोडया. कारण हातूंत कोडम दोनिया, जिवितांतूच जोरून दोनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता दाखय, तुज्या राजान व्हरून पावय. कारण हातूंत कोडम दोनिया, जिवितांतूच जोरून दोनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता दाखय, तुज्या राजान व्हरून पावय. देवानी दोळे पोरचे, क्रिस्तायाचे बोलवोन फोचे. समाजाया सोडान उल्हास, व्हडल्या गायान तुमचो दिनवास.
आरोनातून कोणो दुनिया जिवितातून जोरूय दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं दाखोय तुज्या राज्यांत व्हरून पावोय. देव बरो दीस दिवं मोगाच्या बाब भयण्यांनो आनी माय मोगाचो येवकार मिसांत वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या पयल्या नोवेनाच्या दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनी परगटणार. मानिवंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वर गुणांत जागृत रावन ती दुसऱ्याच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली. पवित्र सभा सैमातूच मिशनार. जशे पोरी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच पोरी जेजू आमकां मुनगे आपले सोबेक पाठयता. हें आमचें मुलावें आपोवणें आमी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज. आमी घेतिल्ल्या प्रवेशी संस्कारा वरवीं आमी सोमेस जेजूचे शीस पवित्र सभेच्या कार्यांत भागेली. जरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वरगुणां प्रमाणे आमकां वेगवेगळीं कार्यां आसात, तरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता. पवित्र सभेचे जिवे आनी खरे सांदे कशे सहभागिलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागिली जावंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. ही सुरवातीची उतरां जण एकल्याची करून आमचेच भितर वचून आमी खंय चुकल्या ताचो उगडास करून बोगसणे मागून आमी ह्या मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोपेदार देवाक आनी तुमकां बाब भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोडवणारा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळटली आनी समेस्तांनी तारोन जोडलेलें तुका जाय. लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड
अशें सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान परगट जावन आनी जिविताच्या उतरान एकटलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बलान घट केल्ली तुजी पोरजां मोगाचे वाटेन चलून सोडवण जोडूंक पावूं ही आमी मागता आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशीत जाल्या आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजान तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारशीत जाल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचे विस्वास दवरतात ती सगळीं कोयदीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगळ्यांचोच सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो कित्याक सुमयाच्या नांवान घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावर दवरतल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकले शिवाय ताचेर बावर दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्यार शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतली कशी. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता बरी खबर हाडटात तांचे पावलां कितलीं सोबीत. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब शेकांतशे प्रितुमीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. परतून म्हणुया शेकांतशे प्रितुमीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची महिमा वंदिता. मळप ताचे हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. आमचो जबाब शेकांतशे प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंक येना. तरी शेकांतशे प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. आमचो जबाब शेकांतशे प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशां धरता तसले खारवी तुमी जाशी हांव करता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते म्हणसर 11 दीस गालिल्याक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळना फुडें
ताचे पांये पडले तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारान देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटकूच तुमी वचात. हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे सीस करात. आनी बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनीक सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने. Konkani tuka Krista. प्रितीच्यानो, आयज आमचे मुखार विशय दवरलेलो आसा तो मानेवंत आग्नेल. पवित्र स्नाना वरवीं आमचो नीज फोलेर आनी पोरगोटणार. आनी हे विशयाचेर नियाळ करूंक 2 वाचपां आमी आयकल्यांत. हे वाचपां प्रमाणे मानेवंत आग्नेल जियेलो आनी ही वाचपां आपल्याच्या जिवितांत लागू करून ताणें फुडलीं पावलां मारलीं. पयलें वाचप आमकां सांगता पवित्र सुबेचें मिसांव आसा मुनिस्कुलान सोडवून जोडूंक. जेजूचें उतर आमच्या तोंडांत आनी आमच्या काळजांत आसा तें वळखून भावार्थान उच्चारूंक आनी सोत मांडूंक. हें पयलें वचप आमकां सांगता आनी मानेवंत आग्नेलान तें आपल्या जिवितांत लागू केलें. शुभ वर्तमान आमकां सांगता आमी जेजूची उतरां आयकता जंय तो शिसांक संवसारांत पाठयता बरी खबर सगल्यांक परगटूंक आनी स्नान दिवन सगल्यांक सुर्गीच्या बापाची आमकां एकठांवंक. आनी होच वावर आपल्या जिवितांत मानेवंत आग्नेलान केलो. जेन्ना आमी हे विशयाचेर नियाळ कोत्ता आनी जेन्ना आयचें शुभ वर्तमान आमी केरी भाशेन आयकता म्हाका स्पोर्ट्स डेयाचो उगडास येता. सगळे स्पोर्ट्स डे इस्कॉलांनी सगळ्या इस्कॉलांनी हो चलता आनी तातूंत एक इवेंट आसता रिले रेस. रिले रेस म्हणल्यार एके टिमीचे 4 जाण धांवतात. बाराबर धांवनात. पयले 100 मिटर्स एकटो धांवता. धाकलो अशी बोडी हातींत आसता बॅटन म्हणटात ताका. तो बॅटन तो दुसऱ्याक दिता. दुसरो धांवता. तो बॅटन तिसऱ्याक दिता. तिसरो धांवता आनी शेकी तो बॅटन चवथ्याक दिता आनी चवथो फिनिशींग लायन पावता. आनी अशें सगळे कडेन ते सगळे टिमी कडेन तो बॅटन आसा आनी तो शार्ती पावयता. जेन्ना तो फिनिशींग लायनाक तो मनीस पयलो येता वो दुसरो येता वो तिसरो येता. आयज ही खबर हांव कित्याक सांगता. बापान जेजूच्या हातीन हो बॅटन दिवन धाडलो. तोच बॅटन जेजून आपल्या शिसांक दिलो आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत तो बॅटन दितना एक सूचना दिता. ट्रेनींग दिल्लें तें तुमी तुमच्या जिवितांत लागू करात. ट्रेनींग दिल्लें तें पावलांनी तुमी चलात आनी म्हजे गोवाय जायात, साक्षी जायात. आनी हें करून ताणें आपलें रगत वारयलें शिसांनी. आनी तो बॅटन आयज थंयसर सोंपना. तो बॅटन फुडें वेता आनी आमच्या हातीन पावता, जण एकल्याच्या हातीन.
बाप्तिस्मा वरवीं आमकां तोच जो सुरवाती आमी पाद अग्नेलाक जल्मान आमी आयकलां तो बाप्तिस्मा वरवीं आमकांय मेवलो. आमी तो बॅटन फुडें व्हरूंक जेजूच्या पावलांनी चलून व्हरूंक वचूंक गरज. हें आमी कशें करूं येता? जायते भाशेन आमी कोत्ता. पूण दोन घेवया. पयले सुवातेर जेन्ना हांव शिकागोक आसलो 7 वर्सां, पयलींच वर्सा म्हाका एक विगार मेवलो आनी तो विगार बँकान काम कोत्तालो जायतीं वर्सां. बँकान तो मॅनेजर आसलो. तेणें त्या मॅनेजराची सगळी गिरेस्तकाय, मॅनेजराची जॉब म्हणल्यार व्हडली ती, सोडटा आनी आपलो भितरलो आवाज आयकता आनी तो त्या आवाजा प्रमाणे फुडलीं पावलां मारता. सिमिनारींत भितर सोदता आनी आयज तो पाद्री. त्याच वर्सा हांवें आमच्याच इगोर्जेंत एका तरणाट्याक पळयलो कोण परी तो देवाक मानता, मागण्यांनी बुडलेलो आसता आनी एक कंपनीचो मॅनेजर तो. एक दीस येवन सांगूंक लागलो आपूण, फादर आय वॉन्ट टू बिकम अ प्रिस्ट लायक यू. फॉरेनर तो. आनी ताणें तशींच पावलां मारलीं. येता त्या वर्सा ताचें ऑर्डिनेशन आसा, तो पाद्री जाता. आमी आनी एक फामाद मनशाक वळखता हांव, आल्बर्ट स्वित्सर, जो 30 वर्सांचो आसतना आपले जिवितांत तो खुशाल आसलो. गायनां गावून, कॉयरांत काम करून, म्युजीक वॉज इज एवरीथींग. सगळें सोडून दिता. फामाद म्युजिशियन सगळें सोडून दिता आनी आपलो फुडलीं पावलां मारता. युरोपाक सावन आफ्रिकाक वचून दोतोर जावन तांचे सेवेक तो आपली फुडलीं पावलां मारता. बिस्तोच दोतोर न्हय, पूण लोकांचे सेवे खातीर वावरून. तिसरी म्हणल्यार आमची मादर तेरेसा, फामाद सेंट मादर तेरेसा, फामाद कॉंग्रिगेशनाची एक वस्तुरी वतली. पूण त्याच कॉंग्रिगेशनांत रावंक ना, तें सोडटा आनी एक खालती जावन दुसऱ्यांचे फेरिदां आनी दुसऱ्यांचे दुयेंस पयस करूंक वावुरता. आनी आयज आमी तिका एक बागयोंत कशें मेवता. एक जावन आसा तर हाव वी कॅन बिकम द विटनेसीस टू वॉट जिजस वॉन्ट्स अस टू बी. आमचें जिवीत बदलून आमी फुडलीं पावलां जेजूच्या वाटेन मारूं. दुसरी वस्त म्हणल्यार बींग विटनेसीस, साक्षी, गवाय आमी जावंक. सगल्यांनी पाद्री आनी माद्री जाली जाल्यार एकदम बरें जातलें आसलें, पूण एक गवाय आमच्यान सगल्यांनी जावं येता. तें जायना, पूण गवाय सगल्यांनी जावं येता. कसलें गवाय? मोगाचें गवाय. आमच्या मोगा वरवीं आमी जेजूची उतरां आमी आमच्या जिवितांत लागू दवरता. पेशन्स, आमी पेशंट जावन आमी जेजूची पावलां आमी फुडो मारता. आमी जेन्ना आमी गवाय म्हणटा खंयचे जाग्यार, घरांत गवाय. ल्हानूच वस्तूक झगडून न्हय, ल्हानूच वस्तू जाता तेन्ना आनी बरी वस्तू जाता तेन्ना मोगान एकामेकाक लेखूंक. गवाय आमच्या कामाच्या जाग्यांनी जायते फावटी आमी इगोर्जेचे बोगलेक आसता, आमचें ऑफीस गांठ जाता आमोरी 12:30 वाजता, आमकां लॉस दिसता आमी क्रिस्तांव दाखोवंक आनी सांता क्रुसाची कुरू काडूंक. हो गवाय न्हय. गवाय जो त्या वेळार आपलो खुरीस काडटा. गुणे मागणें करूंक कोण आसा तुज्यान जायना, पूण एटलिस्ट अ सायन ऑफ अ क्रॉस आमी करून
क्रिस्ताक गवाय जावं. Being patient towards others, being loving towards others, being forgiving towards others. कोणें चूक आदारली हांव कितें कोत्ता, हांव पत्तो ताका अपमान कोत्ता, पूण ना, जेजू म्हणटा बोगोस ताका. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्याक बक्षिता हांव गवाय जाता परत. हे मिसां हांव म्हजे कडेन दिल्लें आसा तें हांवें फुडें मारूंक पावलां मारूंक. आमचे इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. कसले एक्शना खबर हांव उलयतां. आपल्या पुस्तकार द फ्रेंडशीप फॅक्टर हातूंत ॲलन लॉय एक काणी सांगता. काणी कोणाची? नॉर्मन लॉबनाज फांकी ऑथराची. तो म्हणटा ताची बायल, नॉर्मनाची बायल दुयेंत आसली, पिडेंत आसली, कामार आसली. आनी एक दीस तो रातचो तिच्या सायडीक बसून आसलो आनी तिचो पूत उठ्ठा उदक पिवंक म्हूण रातचो. आनी जेन्ना तो उदक पिवन आपल्या रुमांतसान रिफॅक्टरींत पावलां मारता, दाडा मामाचो रूम उदको आहा तो पळयता, लायट आहा ती पळयता आनी दाडा बेडाशी आसा तो पळयता. आनी तो म्हणटा, डॅड, इज एनीथींग रॉंग वीथ मॉम? आनी बाय म्हणटा, नो माय सन, नथींग रॉंग. आय एम जस्ट सिटींग हियर टू लूक वेदर मॉम मे रिक्वायर समथींग एट एनी टायम इफ शी गेट्स अप. म्हणलो बाबाव करूंक ना तेणें रातचो ओग्गीपणी. एक्शन्स स्पोक दॅट ही वॉज कन्सर्न, ही वॉज लवींग, ही वॉज कॅरींग. जेन्ना तो पूत आपल्या बापायक पळयता, ही बरी कार्य करता तो. आयज आमी मान्यवत आग्नेलाच्या पांयाशी आयल्या आनी मान्यवत आग्नेलाच्या जिवितांत आमी नदर मारीत जाल्यार आमी जाणां उस्कोत आसलो, पिडेंत आसलो, दुयेंत आसलो, सदांच बारीक जोर म्हूण ताका येतालो. आनी जेन्ना ताका खोशी आसली पाद्री जावंक, तो आपली पावलां फुडें मारूंक चिंता. पूण दोतोर सांगता, नो, मिशनार तुज्यान कसोच जावंक जायना. मिशनार कोटींग, मिशनार जावंक जायना. पूण तो आपले दीस मागण्यांनी सारता. आनी मागण्यांनी दीस सारले उपरांत एक रितीर कसो केले उपरांत फुडलीं पावलां मारता. हांव दोतोराच्या आदारांत फुडलीं पावलां मारतलो. आनी दोतोर सांगता, दोतोरान ताका सांगलें ते प्रमाणें वखदां घेवन तो सिमनारींत भितर सोदता, पाद्री जाता आनी मिशनरी काम जेजूच्या पावलांनी चलोवंक तो लागता. प्रवचन करून, दुसऱ्यांची काळजां जिखून, आपल्या जिवितांत गवाय जावन तो फुडलीं पावलां मारता. आयज इगोज आनी खेरीत भाशेन आयज हे नोवेनाक आमकां तोच उलो जेजू कोत्ता. तुवें जावं गोवाय म्हज्या जिवितांत, जावं गोवाय ह्या सोरींच्या राज्यांत सगल्यांक हाडूंक, पवित्र स्नान दिवंक आनी म्हजें शीस जावंक. हेच गोवाय आमी जावंक मिसान वांटो घेतना मागुया. आमेन. उबी रावया आनी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. पाप साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाची भावा भयणांनी आपल्या देगिवंत जिविता उदेशी आपलें आपोवणें बापाक मानतात तसलें करूंक बापा लागीं मागुया.
मागणी करता तुका. आमचे फिरगोजेन आनी समुदायेन जियेतोल्या भावार्थ्यां पासत मागुया. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावार्थांची मुल्यां कुशे मोनान आपणावंक आनी ओर्ताबोरीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या भारताच्या जायत्या वाठारांनी अजून पुर्यान जेजूची बरी खबर पावूंक ना. जेजूची वळख असल्या मिसावांनी पावूंक वावुरतोल्या सगल्या मिसोनरांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड, काळजी आनी बळ देवा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. समाजाच्या बरेपणा पासत जायतीं आमचीं भावां भयणां बारी वावुरतात. जायते फावटी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशांचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेळना. तांणी आपलो भावार्थ आनी बारवोसो सोडिनासतना उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतलेलीं सगलीं तशींच कोश्टां त्रासांनी निराशी जालोलीं आसात तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास थीर दवरून जिवंक मानिवंत आग्नेलाच्या मोजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बापा ही मागणी आमी कोत्ता चपुता जेजू क्रिस्ताचे वरवीं. आमेन. Dewa kalza awo
म्हज्या बा भणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरप्रा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेन. दयाल बापा, तुज्या पुतान सगल्यांचे सर्वणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बसावणी खरी जावन उदेंतीतान वस्तूंत ते पर्यान राष्ट्रांक मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेतकांशीक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हांवें उबारता. सरस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा, सोपदार आनी सासणाच्या देवा, सुरकारी आनी सुरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपले जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सुडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जोडपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान मुसोर्गी तुका जोयजो सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका मुसोर्गी तुका जोयजो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपरांची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची काल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तांची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जीवची कुड्यार रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाख्यूंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्शिवणपणाचो बरो सुदोर मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगती तिच्या पोती बागेवन सुजय बागेवन दुर्मतान सूर काडीक मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटोदी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदार बापा सर्वंदन विभो तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येय, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोनीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां आमचे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय सुराकांतांतली बाटाय. कित्याक ताज वर्गी पोती आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. जी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जेतान राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्ते तोंडान आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
खोशी विश्राम गावता आमकां सामान चलयता ताचे भोगोन हे कोण आसा सुपूर्ण प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो काकुताची खेदी वरती वर्सांचो दर्यातो वेचीक आत्म्याक चिकून दवरता आपल्या रोगतान आनयता बापाक दिता तांकां ओपून कुरपे निशान चोयता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासन तामो करतल्या माना सायबा तुजो उपकार तुका करता नमस्कार जातू आमचो सासना सासना जिणी जातोच काबारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप आमी स्वर्गारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप आमी स्वर्गारू प्रार्थुया. दयाल बापा, सोर पेदारांनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या सोडवणीच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडत वचूं ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आनी वावर कश्ट आनी संतोश मोगान केल्ल्या समर्पण जावं हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. खोळवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारां सोदांची परी रिकॉन्सिलेशन कपेलांत चलतली आनी कावन्सिलींग करूंक आमचे याज्ञीक कॉव्हेंतांत तुमचे सेवेक आसतले. पिडेवंतांचेर मागणे दर मिसा उपरांत इगोर्जेन जातले. पार्लडिस्ट आनी फादर आग्नेल्स कॉल मॅगझिनाचेर आमी पाद आग्नेला वरवीं सोबार उपकार मेळ्ळ्यात ते आमी छापून हाडटा. त्याच बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा. ती विक्रेक आमच्या ऑफिसांत तुमच्या आनी आमी घेवं येता.
पाद अग्नेलाच्या जिविताक लागू जाताल्या वस्तूंचो म्युजियम कॉव्हेंताच्या रुमांत तयार केला. मागता आमी तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान तें पळोवंक. बास सर्विसीस आसतली तुमकां सकाळांतान वयर हाडूंक आनी वयतान सकाळा वचूंक. ती बास सर्वीस लेट सुरू जाता. थोड्या मानान देवरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सवें आसूं. सोर्पेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात किसाय शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओड कर. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. उपकार मेळूंक मागणें. सोर्पेदार देवा आमच्या सर्वींच्या बापा, आमचे सर्वणे खातीर तुजी मांडाबोल दिनवाशीक मनान आमी ओळखता. आनी त्याच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उचिऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मागता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भक्तिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतभरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज तें तूं सांग. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. म्हज्या फाटल्यान मुडात. अगणीत काकुच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक संताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोजेचे उगड परगोटणे उदेशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.